ते रिक्रुटमेंट कॅन्सल करची पडली. कंपनीन म्हणलें की ताणी कॅन्सल केला, मुख्यमंत्र्यान सांगून मुख्यमंत्र्याचे इंटरव्हेन्शना खातीर ते कॅन्सल जाले. आता पयलीं म्हणटा कितें, हो जो एडवर्टिजमेंट आशिल्लो इंडोकोचो हो आमकां आमचे इंटरनल सोर्सिसान आमकां दिल्लो, हो आमकांच मेळिल्लो, आनी कोणाक मेळूंक शकनासलो. हें पयलें. दुसरें, आमचे ट्वीट घालतकर ते डावनलोड करून खूब जाणांनी उलयलां आसतलें आनी मागीर तांणी इतलो आवाज जातकर मुखेलमंत्र्याक क्रेडिटूय दिलां आसतलें ताजें इंटरव्हेन्शन. ताजेर म्हजे कांय प्रॉब्लेम ना. म्हणजे सांगपाचें फकत इतलें की आज आनी एक कंपनी मेळ्ळ्या, अशी आयल्या, ज्याचें नांव एनक्युबे एथिकल्स प्रायवेट लिमिटेड. ही कंपनी मडकयची. ही आतां एडवर्टायज करता 26 मेक वॉक इन इंटरव्यू सेंट लॉन म्हणटा तें. सेंट लॉन म्हणटा हॉटेल हें कोरेगांव पार्क पुण्याक. पोस्ट कितें आहा, प्रोडक्शनाचें, फिलिंग एंड पॅकिंग. क्वॉलिफिकेशन कितें, बी फार्म, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा मेकॅनिकल, BSc आनी ITI. ह्यो सगळ्यो शेकड्यांनी गोंयकार, अशे हजारांनी गोंयकार आसतले ह्यो क्वॉलिफिकेशन आशिल्लें. दुसरें म्हणल्यार मॅन्युफॅक्चरिंग, बल्क मॅन्युफॅक्चरिंग. क्वॉलिफिकेशन कितें जाय थंय, बी फार्म, एम फार्म, डिप्लोमा केमिकल, डी फार्म, ITI, BE मेकॅनिकल इलेक्ट्रॉनिक. हे सगळं दीज आर ऑल देर मरे. हे सगळे गोंयांत कितलेच जाण भुरगे आसात. सो आज तांणी हो जो इंटरव्यू एडवर्टायज केला हो आमकां भितरल्यान बी मेळूंक ना, हो सगळ्यांक मेळूंक शकता. हो नोकरी.com म्हणटा वेबसायटाचेर आसा. मागीर कितें चल्लां, बेसिकली भरमसाट गोंयांत गोंयकारांक सारके म्हणल्यार शटिंग द डोर गोंयकार म्हणटा एक आतां हॅबीट जाल्लो आहा. आनी म्हाका दिसता हें सामकें निंदनीय, हें कॉन्डेम करपाक जाय. दीस इज आउटरेजियस. चड करून कित्याक गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट एवरेज इज 3 times द नॅशनल एवरेज. इतलो अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांत आसा आनीक हांगा भायल्या लोकांक घेवन आमी भितर नोकऱ्यो दितात. म्हाका दिसता ही कंप्लीट फेल्युअर ऑफ द डबल इंजीन सरकार. सो आतां ही कंपनी मडकयची. सो बाब सुनील ढवळीकराचें हाजेर मत कितें की लोकांनी हांगा येवचें आनी मडकय रावचें. कित्याक तांणी म्हणलां पळय हांगा, आउट स्टेशन कॅन्डिडेट शूड रिलोकेट फॉर गोवा, पोंडा ऑर नियर बाय लोकेशन्स. मात तांकां खबर ना पोंडा गोवा ना म्हणून घालतात. आउट स्टेशन कॅन्डिडेट शूड रिलोकेट फॉर गोवा, पोंडा ऑर नियर बाय लोकेशन. ते म्हणून तांकां खबर ना हें मडकय म्हणटा खंय, पोंडा म्हणटा खंय पडटा, खंयच्या स्टेटीन आसा. पूण ताणें तें घालप घालां. पूण हे सगळे लोक येवन रावपाचे आहा सुधीराच्या मतदारसंघात. आतां सुधीर हॅज टू हॅव एन ओपिनियन ऑन दीस. काय आमचे सगळे ऑल इंडियन्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स म्हणटा हें म्हणूंक जायना. गोंयांत इंडस्ट्री येवपाक ताका इन्सेंटीव दिता सरकार. पयलीं टॅक्स हॉलिडे पसून आशिल्ली. हे कित्या खातीर की स्थानीक लोकांक नोकऱ्यो मेळच्यो. भायल्या लोकांक हाडून हांगा नोकऱ्यो दिवप हें चूक. आनी हें जावचें न्ही म्हणून ही सगळी इंडस्ट्रियल इस्टेट सेटअप केल्ल्यो आहा. आतां गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट इतलो आसतना भायल्यान हाडप आनी गोंयांत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळना म्हणून 2016च्यान आय एंड माय पार्टी आर एडवोकेटिंग फॉर 80% रिजर्वेशन फॉर गोवन्स इन द प्रायव्हेट सेक्टर. प्रायव्हेट सेक्टर सरकारी नोकऱ्यांचेर आसात ते कायदो आसा, पूण सरकारी नोकऱ्यो सगळ्यांक मेळूंक शकना. आनी बेसिकली हो एक रिपल इफेक्ट जाता, एक चेन रिएक्शन जाता की नोकऱ्यो प्रायव्हेट सेक्टरान मेळनात. बऱ्यो फार्मास्युटिकल कंपनी आसात, बऱ्यो सॅलरी दितात, पूण थंय गोंयकारांक चान्स पडना. पूण सगळे लोक लायनीन ते सरकारी नोकऱ्यांचेर पडटा आनी मागीर ते सरकारी नोकऱ्यो विकतात पयशे घेवन, लांच घेवन. हो सगळो रिपल इफेक्ट चेन रिएक्शन जायत आसता. गेले 4 वर्सां जालीं गोवा फॉरवर्ड पार्टी बिल मूव करता 80% रिजर्वेशन गोंयकारांक प्रायव्हेट सेक्टरान दिवचें म्हणून. आतां पासून गेल्या एसेंब्लीन हांवें पडदे मूव केला आनी पडदे ते तांणी लॉ डिपार्टमेंटाक घालना शिकपाक. सरकार ताचेर कांयच आपलो स्टँड सांगना. आमचें बील पोगो भशेन न्ही,
पोगो भायर पडला, लॅप्स जाला, आमचे बिल लॅप्स जाल्ले म्हणून आमी परते घाला. हांव बेसिकली तुमकां लिगॅलिटी सांगता. आता बीजेपीचो सरकार कितलो सिरियस आसा आमच्या एम्प्लॉयमेंट सेक्टराचेर हाजेर प्रश्न सगळे काडूंक शकता. दुसरें म्हणल्यार हे अशें भायल्यान जे तुमी लोकांक हाडटात भितर, तातूंत एक दीस डेमोग्राफी गोंयची, आमच्या माणकुळे गोंयची डेमोग्राफी चेंज जातली. गांव जातले. आतां फातोर्डारूच पळया तुमी, बिल्डिंग्यो सिव्हिलाचे एम्प्लॉईज भरतात. हे जे सगळे इवन तांची रेस्टॉरंटां खावपाची दुसरे भशेन आसा. शीत कडी खायनात ते भाजी पुरीच खातात. कळ्ळें तुका? आमचे हे आशिल्ले कितें तें ओपिनियन पोलाचो स्लोगन आशिल्लो, आमकां नाका भाजी पुरी म्हणून, आमकां जाय शीत कडी म्हणून, श्रीखंड पुरी. ती श्रीखंड पुरी हांगा एक दिसान चड खपता. सो ताचे खातीर म्हाका दिसता डेमोग्राफी पसून चेंज जावंक शकता आनी हाजो एक व्हडलो इश्यू जावंक शकता. माय डिमांड इज दॅट देर शूड बी अ पॉलिसी created to protect job opportunities that Goans deserve. गव्हर्नमेंटाकडे कसलोच मेकॅनिझम ना कितले गोंयकार ह्या प्रायव्हेट इंडस्ट्रीन काम करता हें चॅक करपाक. हांवें जेन्ना एसेंब्लीन प्रश्न घाला ताणें म्हाका सांगला तांचे कडेन कसलोच ट्रॅकिंग सिस्टम मेकॅनिझम तांचे कडेन कसलोच ना. आनी सरकार, हांव एसेंब्लीन हें तुका सांगिता, गेले 6 वर्सां जालीं हांव डिमांड करता आणि सरकार इज नॉट पेईंग हीट टू दिस. आता अशें जर प्रायव्हेट इंडस्ट्रीक, आज हांवें एक म्हाका केस मेळ्ळी, काल मेळ्ळी, आज एक मेळ्ळी. आज हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन केलो आतांच. तो म्हणटा म्हाका सांग मरे, आपूण एक्शन घेता. आतां कितें न्ही, हांवें सोदपाची केस, मुखेलमंत्र्याक सांगपाची, मुखेलमंत्र्याचे इंटरव्हेन्शनान तें काम बंद जावप. वेर इज द पॉलिसी? अरे पॉलिसी खंय आहा? गोंयच्या लोकां कडच्यान मतां मागली मरे तुमी, तांचे कडेन मागूं ना. वचून बोईसर मागपाची मतां, पुण्याक वचून मागपाची मतां. गोंयकारा कडच्यान मतां घेतल्या, निवडून तुमी आयले गोंयकारांचे घुसतात आनी नोकऱ्यो तांकां दितात. सो पॉलिसी अशी नासतना आनी असो जर फ्री रन तुमी अलाव केलो जाल्यार मागीर आमी आमचे भशेन हे मॅनेजमेंटाक कितें तें करचें पडटलें. आनी ताजे खातीर फकत गोंयचो सरकार रिस्पॉन्सिबल आसता. दिस इज माय क्लियर वॉर्निंग टू द गव्हर्नमेंट अँड टू दीस मॅनेजमेंट्स. हाजे खातीर हांव मागतां की सरकारान वायट पेपर नेक्स्ट एसेंब्ली सेशनाक दिवचो ऑन द एंटायर एम्प्लॉयमेंट सिनारियो, की कितले हे फार्मास्युटिकल युनिटांनी गोंयकार काम करतात, कितले तांचे जॉब वेकन्सीज क्रिएट करतात, कितले गोंयकारांक थंय नोकऱ्यो मेळटात आनी कितें क्वॉलिफिकेशन गरजेचें आहा. हांव जाणा की स्पेशलायझेशन जंय आसा, जर एक PhD जाय बायोटेक्नॉलॉजी, ती PhD पर्टिक्युलर बायोटेक्नॉलॉजी ना जाल्यार तुका नोकरी दिवंक शकना. ताजे हांव आक्षेप घेना. हांव हें जाणा, म्हजी भयण बायोटेक्नॉलॉजी प्रोफेसर, कितलेच गोंयकार थंय डिग्री MSc कंप्लीट करतात, तांकां नोकऱ्यो मेळटा खंय? नोकऱ्यो ना. मागीर हे इश्यू असो जाता म्हणून हांव म्हजो पयलो डिमांड आहा वायट पेपर.